मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। हे सभा कार्यक्रमांतू प्रतिभा पुरस्कार असं एक विशेष कार्यक्रमांतू आईचे एक 2-3 वक्तव्यांतू आमगेले धारवाड समाजाचे अध्यक्ष जावो नाजाल्या आईचे हंगा विशेष आमंत्रित आमगेले रामचंद्र प्रभू तागे वक्तव्यां जावो अनेक विषय तुमगेले त्राक ताने प्रस्तुती केले। ताने विषयांतू मुख्य जावन कसं की म्हळ्यार समाजाचे कळकळे तांगेर वैयक्तिक विषय तांणी सांगिल्ले समाजाचे कळकळी बद्दल तुमगेले त्रातांनी प्रस्तुत केले। शिक्षणा विषयांत जावो ना आमगेर समाजांतू कसन आचरण घडता सा असले केलो विषयाक सोमेलेत्राची प्रस्तुती सांगित आसा। केलो विषय आमकांही त्यांनी सांगितले खरे म्हणून दिसता की आज कसन घडता सा कितले बदलावण आयिल्लो आसा कशी जीवन विपरीत दिशेतू वता आसा मस्तितले सांगले। तितून एक कन्नडांत म्हणटाची मारी दुन्नो माराया म्हणून एक सांगता आसाची की मारी तन्नू उन्नले बेकू म्हणून एक सांगताची कसं आम्ही करताची त्याचीच आमका परत आमका येता। तुमका सिंपल जावन सांगताना आम्ही एक ऍक्शन फॉर एव्हरी ऍक्शन देयर इज एन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन म्हणून सांगताची तशीची आम्ही कशी एक ऍक्शन करतात कशी आम्ही हे करताची तशीच आमका उलटा येता। आता सांगले की चौडू माझी हाऊस कॉप्सले गुरनाची घरांत बोर्ड फ्लॅट असा किंतु घरांत पडले खाली 2 जण मात्र आसात एक आवसू बापूसू नाजाल्यार मानतात जाल्यार तसले आजी की मानतात जाल्यार आजी की इतले मात्र आसात बाकी कोणे दिसना। बाकी चौडू बेंगलोर आवडताले अमेरिका आवडताले कॅनडा आवडताले तितले मात्र न्ही थंयचे सिटीजनशीप वयके घेतिल्लो आसाची मस्त तितले जाता आसा। आमी हात बद्दल खंयचे खरे खंयचे वायट हे समाजान निर्णय घेवपाक। आता आमी तुमकां सांगले की कसन आमी करताची त्याची आमकां रिपीट येता माडी तुन्नू माराया म्हणटाची ते कशी म्हणून घेवन तुमकां सांगता जाल्यार एकलो रैत फार्मर उरता तागेले एक 4-5 गाय अशी सो ताणें कसं करची म्हळ्यार वाराक एक पंता आंगडी वचून घेवन तूप विकचे तागेले कर्म अशें तागेले प्रतिनित्याचो वेव्हार म्हणजे दिवसा काय तितून दूध मेळना तितून तूप करचें एक वाराक 1 लिटर तूप जाता आनी ते 1 लिटर तूप तो वचून घेवन आंगडी विकताशे। तो रैतू कसं करताशे की म्हळ्यार प्रति दिवस म्हणजे 1 वाराक आंगडी वता आंगडी वचून घेवन ते दुकानदाराक ताका 1 लिटर तूप म्हणून घेवन ताका दिता। आयदनांत 1 लिटर तूप आसा घे म्हणून घेवन ताका दिता। ताची बदलाक ताणें 1 लिटर तूप घेतले ताका तो तांदूळ दाळी साखर हे ताका दिता। ताणें तूप दिवचें आनी दाळी तांदूळ साखर ताका दिवचें अशी मस्त दिवस जाता आशिल्लो। रैतू केन्ना त्या आयदनांत तूं 1 किलो तूप दिता तो ते वेट करनाशिल्लो
तो 1 किलो म्हणून गेलो कोण तो आंगीचो कोण दुकानदार आसा घेता आशिल्लो खंयची एक दिवस ताका आयले की एकदा चेक करया म्हणून एक दिवस चेक करत असताना ते 1 किलो नाशिल्ले ते कितले आशिल्ले 800 ग्राम्स मात्र आशिल्ले ताका खूब आयलो इतलो दिवस तुम्ही व्यवहार करता आसाची मागीर 1 लिटर तूप 1 लिटर तूप 1 लिटर तूप म्हणून न्हू दिवचे 800 ग्राम मात्र हो कशी म्हाका मोस करता आसा म्हणून गेलो म्हाका खूब आयले तेराय ताका पेले ताका 1-2 मारले तू गेलता ताका समजाय तशी सवले तुका एक न्याय म्हणले कळना तू मोस करता अशी तशी उठू म्हणटा म्हाका 2 मिनिट टाइम हा विषय सांग 2 मिनिटांनी कसन विषय पळय मागील घरान तू हांव रयतो हांव मस्त गरीब मागील घरान तू तकडी जावो वेइंग मशीन जावो मागीर कसं ना जर तू गेले की वेइंग मशीन ना जर तू गेले की तकडी ना आशिल्ली आसता तू ते 1 किलो म्हणजे तू म्हाका कशी दिताशे जर तू गेले की वेइंग मशीन ना घरान ना जाल्यार की तू कसले साधन ना जाल्यार म्हाका 1 किलो म्हणजे तू कशी दिता आशिल्लो हांव केन्नाय तुमगेले सामान व्हरताना तुम्ही म्हाका 1 किलो तांदूळ दिता आशिल्ले 1 किलो साखर दिता आशिल्ले 1 किलो दाळ दिता आशिल्ले हांव तेची दवरता आशिल्लो आनी ताका समान जावंक गेलो हांव तूप भर गेलो तुमकां दिता आशिल्लो कसं कळना म्हणते तुमकां ताण मोस केले आणि मोस केला ताका मोस दिला हक्काच म्हणटाची की माडीतून मारा आम्ही कशी मोस करताची आमकां वापस कसं मिळता मोस मिळता जर तुम्ही प्रीती करताची तो परतून तुमकां प्रीती दिता तुम्ही जर गौरव करताची तो परतून तुमकां गौरव करता टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट म्हणून सांग तशीची आम्ही आता सांगले आयचे इन्स्टन्स विजी प्रभू रामचंद्र प्रभू आमगे तांतू चौडूमाक बरे संस्कार दिले ना जाल्यार परतून ते संस्कार ह्या ताणे हांव चूक त्याची संस्कार दाखयले जर संस्कार कमी जाले म्हणाले त्याचीच आमकां उलटाय सो आमगेले मेन फाउंडेशन हे चुकले की म्हणाली ते कसे एक संस्कार दिवंक आशिल्ले ते संपूर्ण दिले ना ते अर्धमर्ध दिले 8 वर्ष आयले पुढे 10 वर्ष आयले पुढे एक मुंज बांधले झाले एक मुंज बांधले जवान झाले विषय संपलो किंतु संध्यावंदन करतवे देवपूज करतवे कसं नाही एक 4 स्तोत्र पाठ येतवे ताका बसकार सुनू ताका धाडून बडून तागे कडच्यान तोंडान सांग हे ना हे केलं ना संस्कार पूर्ण खाली उपनयन केलं मात्र संस्कार येता म्हणून नाही एक झाड फळ दिवपर्यंत तुम्ही उदकाक सार गोबर घालत नका खाली आज एक दिवस घालून पुढे तुमका फळ मिळत काय फळ दिवेपर्यंत तुम्ही दिवसा ताका उदक घालची नाजाल्यार सार घालची मूळ घालची प्रति टाइम करतात एका पंक्तीला ताका उपनयन केलं जाल्यार ना कडे मागची कोण लागता संध्यावंदन करत की ना गायत्री जप म्हणत की ना कसं एक देवपूजा त्याची संस्कार अपूर्ण जायला लागते का केन्ना तांणी भानगड जाताची शिक्षण जाता त्याची तुमकां अपूर्ण कसं दिले त्याची तुम घेता ते तुमगे लोटू उरनाचे कित्याक संस्कार अपूर्ण जाल्ले जायना ते तुमगे लोटू उरनाचे त्यांनी खंय तरी उरताची आणि ते तुमगेले अंत्य समय येता तेन्ना तुमगे संस्कार पूर्ण करण्याचे त्यांनी संपूर्ण करना 10व्या दिवसाक आयले ऍक्च्युअली पहिले दिवसांतल्यान उरका 10व्या दिवसा आयले कडेरी रामचंद्र प्रभून सांगितले तशी व्हॉट्सअपाच मुखावेल चाल जाता तुम्ही संस्कार अपूर्ण दिले ताण वैके संस्कार अपूर्ण दिले सो चूकपणान करत आता सांगले की चौडूंक तू भायर आसाची ऍक्च्युअली पहिले एक अशी एक विषय येता आसा की आमगे समाजान तू आमगे जीएसपी कम्युनिटी बाकी लोकांले पॉप्युलेशन कशी वाढता आसा खंयचे रेटारी वाढता आसा ते कंपॅरिझन केले आमगेले कमी जाता आसा आमगेले वाढताना आमगेले कमी जाता आसा
बाकी लोकांना वाढता असा रेशिओ जर काढले आमगेल कमी जाता असा लोकांना वाढत असा. बट असं एक इन्स्टन्स ऐकताना की सांगताच सरकार वैसे सांगता हम दो हमारे दो कुठे सांगताच त्यांनी प्रोपोगंड करता असतात ओके. बट असं एक इन्स्टन्स ऐकताना की चलो काही असती म्हणे अमेरिका असा, चल काही असती म्हणे लंडन असा, चल काही असती म्हणे आणि कडे असा कडे तुम्ही कोणावर हा म्हणजे पाहिजे इथलेच कडे आता अशी एक संदर्भ राहिलाय की हम दो हमारे दो शिले खाली हम दो असले पुरो खरे सांगता सर हम दो असले पुरो किती की म्हणाली चोडून असून वैका आमगे लोटून ना आम्ही अनाथच तिथे म्हणजे चलो अमेरिका असा चलो कॅनडा असा. जर आम्ही जन्म देऊन गेलो चोडू मागे जन्म देऊन त्या चोडू आमगे लोटून नाच आम्ही तसं चोडू जन्म तरी किती देऊ का खाली हावणी तू पूर्णी जन्म देऊन अनाथुचिकिंता जन्म दिन असे अनाथुचे परणी असं दुःख तरी मिळणार आमचं चोडू माझ्या ना आमच्या दुःख नाका ना ते चोडून ते उडू हंग दुःख भोगचिकिंता हम दो हमारे दो म्हणचिकिंता हम दो असलेली पुरो किती की आज ही तांका ट्रस्ट ना हल्लेक मागे चल म्हणजे कोणी चल जन्म आकायलो तो चल्लो मागे वृद्धापकाला केला मागे उरती की ना म्हणजे ताका ट्रस्ट ना तान खंचे अधिकारांताने मुखार लालन करता की पोषण करता की हे मोठे क्वेश्चन मार्क जाऊन बसले. तिथे की मला ताका भय दिसता असा की हांव जर जन्म दिला जाल्यार तो चल मागे उरती की ना म्हणजे भय ताक चालले. कित्याक आताच्या इन्स्टन्सांनी पळोवंक गेलो ताका भय जाले की चोडू आला असेल तर प्रकृती असले ना असेल चुकचे काही की म्हणाली संस्कारांत तुझी चुकता. आणि बाकी विषय पहिले सांगितले इफ यू ब्रेक दी एज्युकेशन यू कॅन ब्रेक दी कंट्री म्हणून सांग करेक्ट किती की म्हणाली आमगे पहिले गुरुकुल पद्धती आशिल्ली आमगे खंयची दुसरी पद्धती म्हणून नाशिल्ले स्कूल पद्धती म्हणून नाशिल्ले. स्कूल पद्धती हाडली कोणे ब्रिटिशान हाडली. कसं नाही एज्युकेशन कटकोर गेलो ह्या गुरुकुल पद्धती एज्युकेशन कटकोर गेलो त्यांनी कसं हाडले असं इंग्लिश की आणि की आम्ही वेगळे इंग्लिश शिकलाय ना म्हणच आम्ही वेगळे शिकलाय देवाला अनुग्रहाने आम्ही हांग घेऊन पावले म्हणजे आता दिसता की देव कसं करता एक बरे किती करता पहिले आशिल्ले आताही विश्वास असा हाचे बद्दल आम्ही हे म्हणायची. बट ब्रिटिशांनी कसं केलं की म्हणजे गुरुकुल पद्धती पहिले त्या स्क्वॅश करच्याक पडले तिथे म्हणजे गुरुकुल पद्धतीत कसं नाशिल्ले आचार विचार मॉरल व्हॅल्यूज हे तुझी शिकत असेल हे तू शिकून गेलो ते चोडूंक तयार करता असेल संस्कार देता असेल. आज ज्या लोक उपनयन करता असेल ते उपनयन केले तसं वटून तो सालिग्राम ना देवार तू जर करता असेल तसं व्यक्ती कितल्या म्हणून विचारले एक हात वेगळे वेगळे एक हात वेगळे येताले एक दोन काउंट करचे जाता काउंटलेस ना काउंट करचे जाता. बट वन्स अपॉन अ टाइम अशी शिकती म्हणाली तू लोकांना घरात तू पहिले देव पूजकी सालिग्राम पूजकी इत्यादी कसे आमका हाऊस बापूस कितले ह्या पळयला सान असताना चड सान असता 1 वर्ष की 6 महिने की ते चरणावटू दूर जायना बापसूक ताका बँकातून हांगा ट्रान्सफर केले थंय ट्रान्सफर केले तो भायर चोडू मागिते ते ऑफिसराले वचून गेले सांगता म्हाका हाऊस म्हाका भायर आसा म्हाका चड आसा 6 महिने चड आसा तो एक कडेन उरता हांव एक कडेन उरता मस्त त्रास जाता त्या चडाक पयले बापसूल एक कसनेच एक पीक मेळना बापसूल लागीं उरच्या ताका मेळना कसने तरी करून गेलो तुम्ही म्हाका थंय ट्रान्सफर करा त्या गांवांत ट्रान्सफर करा हांव भायर चोडू वापरतून आरामशीर उरता. पूण कोण सांगता बापूस सांगता आणि मस्त तो प्रयत्न करता ताका वचून सांगता हात वचून सांगता मस्त त्रास घेतो तो बापूस त्या चडाक एक कसने तरी बापसूल एक मोग मेळो म्हणून तरी मस्त त्रास घेता किंतु ताची चड तेन्ना बापसूक 60-70 वर्ष जाता
तो अमेरिकातला ट्रान्सफर जावन हांगा येना डिफरन्स ते जो बापूसू सान असताना त्या चेडा कितें त्या चेडाक बरे शिक्षण मेळटा की बरे ताका एक स्थान मेळटा म्हणून कितें बापूसू कोणकोणाकी विचार घेवन तो तू तशी कडे ट्रान्सफर करून घेता किंतु तोची तू ताका शिक्षण घेऊन जाल्या नंतर हे काही लोक आसन अशी बापू 60 वर्ष की 70 वर्ष जाल्यार मागीरची तो अमेरिकान तूर्त बिना हा तो ट्रान्सफर जावन हा बापसूर वटू उरका कित्याक म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगतात एक मनशाक दोन पंत बाल्यावस्थेत एक अवसूर गर्भांतल्यान तर एक बाल्यावस्था आणि एक वृद्धाप्य कालाचेर एक बाल्यावस्था असं दोन संदर्भाचेर बाल्यावस्था जेन्ना ताका बाल्यावस्था उरता तेन्ना हाऊस बापूस ताका काय करता केन्ना ताका हाऊस बापूक वृद्धाप्य येता तेन्ना हो ताका पळोवन घेवका देखून आता आमी त्या दिवस सांगिल्ले की संतान आम्ही प्राप्त करताची कसं तरी हेत उरकानी एक संतान प्राप्त करून घेवची कित्याक ताका अमेरिकान तू सिटीजनशिप करची कितें संतान नाही संतान प्राप्त करून घेवचे आमगेर कसं नाही परंपरा आसा घरची परंपरा आसा ते मुखासून वचका नाजाल्यार आमगेर घराण्याचेर कसं एक घरंदाजपण आसा देवपूज कसं आसा ते उठूची चलोन वचका म्हळ्यार कितें एक आमी संतान अपेक्षीत करतात ताका शिक्षण उठू दिवन गेलो लास्ट अमेरिकान तुजी ताका सिटीजनशिप दिवचे कितें आमी संतान घेता ना आमगेले कसं एक आमी आश्चर्य जाना कितें म्हणटात आमी हल्लेक वंशाभिवृद्धी जावपा आमगेले घराण्याची कुलदेवा की नाजे गुरु परंपरा की गुरु लेवच की हे उठूची कनेक्ट उरका म्हळ्यार कितें हे उठू करताचे किंतु आज ते कमी जाले आणि बाकीचे चड सो अशी एक पहिले जर आलोचन केले की पहिले काळाक संतान अपेक्षित कितें करता आशिल्ले आणि आज कसं जालें हे जर आमी कंपॅरिजन केल्यार आमी खंय चुकता आसा म्हणून आमकां पळोवन गेले आमी सांगता म्हणून हां केलो कालचक्र उठू लोकांक तशी जाता आसा म्हणून उठू लोक तंतू वता आसाची ते कशें म्हणटा की म्हळ्यार विचार करनाचे एक पंदा समुद्र किनारे काशी की थंय गेलो तो बरो एक भट्टू काशी गेलता तागेले एक बरे तांबी आशिल्लो न्हांवचे गेले तांबी काय घेवन वचचे जायना कित्याक की न्हाताना तांबी खंय तरी गंगा नदीचे प्रवाह खंय वता म्हणून गेली ते एक भंय उरता न्हाता खंय तरी तांबी गेले ताण कशें केली की म्हळ्यार गंगा न्हंय थंय एक रेत येणी आशिल्ली थोडे रेत येणी आशिल्ली निमित्तान ताण कशें केली की म्हळ्यार कोणें नाची तांबी सायडार दवरून कोणें घेवन वचत हांव येवन पर्यंत सो खंय निपून दवरचें म्हळ्यार कितें ताण कशें केली म्हळ्यार ते रेत कशें नाशिल्लें ते रेती भितर ताणें तांबी निपून दवरलें आनी निपून दवरले नंतर तो न्हांवन रायले नंतर खंय आसा म्हूण कळटा न्ही तातूंत ताणें गुर्त करचें एक अशी एक छानशी लिंग कशी केली ताणें एक आकाराची म्हळ्यार थंय तुला न्हांवन गेले तेन्ना खंय लिंग आसा थंय म्हाका तांबी यो म्हणून तागेले विचार अशे आतां तो न्हांवचे गेलो न्हांवन घेवन परतून येताना 100 लिंग घेवन बसले कारण कसं नाही कारण कसं की म्हळ्यार हो केन्ना त्या करता आशिल्लो रेती भितर म्हळ्यार कोंड काण घेवन तांबी दवर घेवन माती भरून लिंग करताना मागशी कोण ते एकलो पळयत आशिल्लो मागशी पळयत आशिल्लो तेन्ना हो हेवटू भरून घेवन न्हांवचे गेलो ताका कशें दिसलें की म्हळ्यार हो गंगा नदीन स्नान करताना आमी कोंड काणून लिंग भरून न्हांवचे वचका ताणें आलोचन केलें ना ताण केलो हाण केलो आनी कितें केलें सो तागेले पुतान इंजिनियर हांव एक इंजिनियर करता तागेले पुतान डॉक्टर करता हांव एक डॉक्टर करता कितें करता कशी करता हे ताण केलो हांव केलो ताण केलें कितें केलें म्हाका आतां बी कॉम आवडटा आतां म्हाका सीए जावपा
आता मग आणि कसली करता अरे तर B.Com इंजिनिअरिंग केलं त्यानं तो केलं ना केलं अशी सांगायचं जातोय सो केन्नाही कोणकी केल्यामुळे आम्ही करचे बस म्हणाली काही नाही कसं नाही करा तुम्ही आम्ही तुमका ओपन फ्रीडम सांगता कसं नाही करा तुमका खंयची इष्ट आसा तुम्ही कसं नाही करचे करता बट कसं नाही कर काय म्हणाली तुम्ही कसं नाही काम करताना तुमच्या तोंडात हास मात्र उचल तशी पळून घे तुम्ही खाली कसं मारे ताण केलं आम पडायला मशीन घेऊन बसता नट बोल्ट करता अशी तुमचं जीवन व्यर्थ तुमचं जीवन व्यर्थ तुमगे आज सांगतो तुमगे हे असा म्हणजे तुमगे मन कळका की केलो पण कशी व्यक्ती म्हणाली औस बापू सांगता तो तबल मारते बसलो म्हणे खाण जेवण वैकेता उडत असणार म्हणे तागेले ते तबल वाचे तू तागेले रब मान देता त्याची अभ्यास बसलो म्हणून पुढे दोन तास उठून बसता तुम्ही पळेया तुम्ही जी ग्लान्स कर ती डान्स करते चाल केलं म्हणाली राबन 10 तास वैके डान्स करते खाण जेवण आपले वैकेची ओ म्हण त्याची जी काहीतरी अभ्यास बस म्हणाली 2 मिनिट वैके बसायचं अर्थात तिगेल ते हॅपीनेस तिथे सांगतो असा तागेल हॅपीनेस सांगतात सो तुमका खंय हॅपीनेस मेळटा खंय तुमका खंयचेय काम ओडलो सांगलो आमकां त्या बेजार पण एट एंड ऑफ द डे तुम्ही हसत उरले त्याची ओढ विषय म्हणा आणि कसं नाही ओढ विषय दुसरे एंटरप्रिनरशिप सांगले की वन्स अपॉन अ टाइम आम्ही लोकांना काम दित आशिल्ले मस्त लोक आमगेले घेऊन गेलो बुद्धी आमके काम दिया आम काय करा सो त्यांनी सांगितलं तशी आम्ही वैद्याची वपताची थोड्याची धैर्य आम्ही त्यांनाही सांगताची थिंक बिग अचीव बिग आमगे त्यांना त्याची स्टेटमेंट आलोचन गोड दवरल्याची आम्ही ते अचीव करते बसता आम्ही त्यांनाही सांगताची जर आम्ही चंद्रावर काम जर आम्ही अपेक्षित केले चंद्रा पाविना जर स्टार्सा तरी वचून गेल पावता नक्षत्रा तरी वचून गेल पावता जर तुमगेले विषयू नक्षत्र आले असं म्हणाले तुम्ही खंय वचून पाव चंद्रात लक्ष का अंत्य तुम्ही नक्षत्रा तरी येऊन गेल पावता आम्ही त्यांनाही सांगतात फिअर हॅज 2 मीनिंग्स म्हणून आम्ही त्यांनाही सांगतात की एक फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड रन FEAR फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड रन ना आणि कसा फेस एव्हरीथिंग अँड राईस सो आता त्या तुमगेल हातात असा जर तुम्ही उठू फेस करून घेतलेली तुम्ही राईस करताची उठू फॉरगेट केलं म्हणजे तुम्ही धावचे आता रामचंद्र प्रभू ताण कसं केलं उठू ऑट्स 9 लोक चौडू मग किती लोकांना पोसका एक बाप सुनो 9 लोकांना पोसका सो त्या 9 लोकांना पोसका म्हणाली ताका त्या ट्रॅजेडी त्या सिच्युएशन ते उठू होत असा ते किती त्रासदायक म्हणून ताका होत असं तो आज सांगले गरीब किती कष्ट आशिल्ले किती त्रास भोगका पडले पण आमकां एक कळ्ळे तो रायचूर कितें केलो म्हणून तुमकां कसं तो रायचूर कितें केलो म्हणून कितें की म्हळ्यार ताकूत आशिल्ले रायचूर म्हळ्यार गांवांत गेल्यार मागीर कश्ट उठून चूर चूर जावन हांव राय जाता त्यातून आधी रायचूर राय हल्ली मेरी बसील असा तकूत असा मागीर कष्ट चूर चूर जावन हांव रायचूर आवडटा देन लास्ट कसं स्टार्टिंगाचे प्रिफिक्स असा राय म्हणल्यार ते म्हाका मेळटा अर्थात ताणें धीर घेतले अरे बाबा रायचूरांत कोण आसा आमगेले रायचूरांत तूं आमगेले समाजाचे कोण आसाचे जर धारवाड येयलो जर तो भटकळांत असलो ना होन्नावर असलो ना बँगलोर तरी आसल्यारी आमची गेल जन आसा म्हणून सांगली अरे बाबा रायचूरांत कोण येनाची पोट्टान लँग करे रायचूर म्हळ्यार म्हणून उपून प्रभू मात उडगास येता आमकां आनी कोणे उडगास येना कितें की आमी मात घेतले त्याचीच आम्ही सांगले की फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड रन ना ते फेस एव्हरीथिंग अँड राईस तसं फेस एव्हरीथिंग अँड राईस म्हणलो की आमगेलो रामचंद्र प्रभू ताण कसले कष्ट जावं ताणे आयची दिवसाक इतलो व्हड एक स्थानमान गौरव ताणे प्राप्त करून घेतलेलो आसा हाचे किंता चड तुमकां सांगता म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगता की
की देवाक एक पोस घाल म्हळ्यार देव 10 पोस दिता म्हणून म्हळ्यार एक भाग दिलो म्हळ्यार तो 10 भाग दिता म्हणून मालगडे ठाकरान सांगता की कसं तरी जेन्ना आम्ही आमच्या प्रवचनात खंय तरी सांगतात तुम्ही 1 किलो दान दिल्यार त्याची देव 10 पटीन दिता म्हणून आमी केन्ना सांगतात खंय प्रॅक्टिकल उदाहरण असलें की देवाक एक पंद दिल्यार देव 10 पटी दिता म्हणून कसं एक व्हॅल्युएशन कसं नाही तरी एक स्वाम्याक आसा हे केल्लें आसा तुम्ही गोत असलें की एकडे कृष्णाले हें सांगताना संदर्भ येता की कृष्ण माती खाता आसा तेन्ना यशोदे धांवन येवन गेलो जोर करचे लोणी खावचे तो गोत आसाची ते चोरी करून गेलो लोणी खावचे बट एक संदर्भ येता कृष्ण ताच्या तोंडान माती खान घेता ते यशोदा धांवन घेवन गेलो ताच्या त्या तोंडात उलयन माती काडचे तेन्ना ते माती काडचे संदर्भात तोंडात माती काडचे संदर्भात कृष्ण केन्ना आ म्हणून गेलो तागेले तोंड आ म्हणून ओपन करता ते कसं दिसता ब्रह्म खाल्लेले माती दिसेल कसं नाही ह्याची देवान सांगले की तुम्ही म्हाका खाली थोडे भर दिले म्हळ्यार जर हांव माती खाली म्हळ्यार हांव तुमकां ब्रह्मांड दाखयता जर तू आमकां थोडेच कसं नाही तरी दिले तू थोडे भक्ती दिले थोडे कसं नाही तरी तू मागे कितें दिल्यार हांव तुका ब्रह्मांडा समान जावन 10 पटीन तुका दिता म्हणून देवान त्याची एक सान कृत्यान प्रॅक्टिकली करून दाखयलें आसा पण खाली माती खाल्ले आणि ते ब्रह्मांड त्याचीच एक मातीचे अंश न्ही ते ब्रह्मांडातूच माती येता जर माती खाल्ले देवान ब्रह्मांड दाखयलें करून आम्ही देवाक थोडेच कसं नाही तरी समर्पण केलें म्हळ्यार देव 10 पटीन आमकां वापस करता म्हणजे कितें ह्याची एक निदर्शन आसा किंतु आमकां कसं जावका विश्वास म्हळ्यार जावं दृढ विश्वास म्हणले केलो पण आमकां जायना एक्चुअली कितलेही करा टू बी फ्रँक विश्वास म्हणला कितलेही प्रयत्न करा आम्ही सांगतात की इतलं केलं तितलं केलं आता त्यांनी सांगलंय की 1999 आमगे हॉटेल आरंभ केलाय तशी त्यांनी एक उदाहरण सांगितलं की तो भटमामू देवान अनेक उपाय करून दिताशे म्हणजे देव तोची स्वतः येऊन गेलो हात तांडून वरना तो दुसरे रूप आली एक संदर्भ हाण दिता ते आम्ही आलोचन करता मे बी देवानं पेटेल उरताले म्हाका म्हणजे ते आलोचन उरता पण ताण कसं केलें ना देवानं येऊन गेले म्हाका आपूण बरो काम केलें तो बसलो आनी ताका मरण केलें इत्यादी सांगलें देव आयलो की तो हाणें प्रयत्न केलो ना भट्टान प्रयत्न केलो देव आयलो भट्टान प्रयत्न केलो अशें कसं जालें देव आयल्यार वैकेची ताका वांचूच जालें तशी जी आतां ताणें सांगलें की 1999 तू स्वाम आयले मंत्रालय स्वाम उठू भाई पण आम्ही खाली पादस्पर्श करून स्वाम्यान पादस्पर्श केला आपोआप येतात लोक म्हणे स्वाम्यान पादस्पर्श करून गेले हांव गेल्यार बसता म्हणून आपोआप पयशे पडतात म्हणे येतले स्वाम पादस्पर्श करून गेले हांव ऍडव्हर्टाइजमेंट घालचे ना आपोआप उठू रांदप जाता आपोआप सर्व जाता हांव काय पळोवका म्हणून स्वाम्यान पादस्पर्श केले म्हणे धांवचे कसं धांवचे के देव आयल्याने भटमा म्हाका वाचूचे तेन्ना स्वामी पादस्पर्शान म्हटल्यार वाचूचे जातले आमकां ना खाली पादस्पर्श केले निमित्तान जायना ताण प्रयत्न केले तेगतेर बसलो तो तागे डिसिप्लिन केले सकाळी 8 घंटे केलो तेणी वचून किचन पळयले लोकांक विचारले मेंटेनन्स केले फीडबॅक घेतले ताजे निमित्तान हॉटेल बरें जालें तांचो एक भाग स्वाम्याल उरताले किंतु बाकी भाग तागे प्रयत्नाचे फल ना आमगे आम्ही आशीर्वाद केले बरें जावं म्हणून आशीर्वाद केले म्हणून कुठे ना ताण प्रयत्न करना जाल्यार ताका फल मेळना कोण जीवनात तुमका प्रयत्न वैके जावका देव आशीर्वाद करताची गुरु आशीर्वाद करताची मागड आशीर्वाद करता की तो हाण प्रयत्न करना जाल्यार कसं नाही करता जाय त्यात कोण आमगेले एक संदर्भात केलो बनता केलो असा एक संदर्भ येता आम्ही नाम म्हणनाची
कसन मेळ्ळें इतले देवाल केले इतले हे केले पुट्टू कसन आसली म्हळ्यार हे उठू कर्माचे खेळ पूर्व जन्माचे कृत्य ना खंयचेच हे असल्यार पळयता पुट्टू खंय ना तरी खंय एक लिंक आसाची पूर्व जन्माची कर्म नाशीची कसने घडचे जायना कसना जर कसना एक आसाची जी लिंक आमकां गोत ना ते देवाकच विचारता की पूर्व जन्मात हांव कसन केले त्या निमित्तान आमकां हे जन्म मेळ्ळे त्यातून आमी सांगतना हे जन्मात बरे कर्म करा म्हणून सांगचे कारण ते कित्याक म्हळ्यार हे जन्मात केले तसं कर्म मुक्कामी जन्मात तूं त्याची जी तुमकां खंय तरी उपयोगाक येता आमी केलं ना मागीर लग्न जालें हांव कसं नाही करत अरे आज लग्न जालें बट आज कसं तरी कर्म तूं चुकलो मुखार लग्न जाण्याची उरतालें बट हे पूर्व जन्माचे उडक आसनात आता तुमकां पूर्व जन्मात कसं सांगचें जातलें तूं पूर्व जन्मात कसं जावन आशिल्लें कसं विचारलें सांगचें जातलें कांय नासलें तशीच केन्ना तरी आतां हे जन्म प्राप्त जालें मुखार आनी खंयचे जन्म प्राप्त जातना तेन्ना तुमी कश्ट भोगता पळया ताचे कारण हे जन्माचे कर्म उरतात पूण हे जन्मांत तूं बरे कर्म केले म्हळ्यार मुखावेल जन्मांत तूं ताचे फळ तुमकां थंय दिसून येता बट आमकां कळना आज आमी हांगा घेवन बसले पूर्व जन्मांत कशें केलें आमकां कसली बरें केलें म्हण कितें आज आमी घेवन पावले आतां हे जन्मांत आमी कसं नाही बरें केलें आनी कसं नाही केलें सो अशी पुट्टूची कर्माची खेळ आसा कर्माची खेळ आसल्यार तेची विश्वासू भक्ती करू त्या ना जाल्यार काय करचें एक सांजची एक म्हळ्यार अशी एक अनाउन्समेंट केलें की देव येवन ऍपल दिता म्हणून एक अनाउन्समेंट केलें ते सांजचे आशिल्लें तें ना ती एक उत्सुकता आशिल्लें की देव कशी दिसता देव ऍपल हांडीन दिता म्हणून घोषणा केल्या कितें देव कशी दिसता म्हणले ती उत्सुकता आशिल्ली त्या उत्सुकतेक ती मस्त लोकांक कळ्ळें की अनाउन्समेंट केलें उठू लोक क्यूंत राबिले तेन्ना ती गेले ती मागशेशे क्यू म्हणून तितलो वोट जाता ती मागशेशे कडेरी जावं लायनांत राबले एक फल दिता गेलो देव एक फल तिगेल चान्स आयले तेन्ना तिगेल ऍपल मेळ्ळें ऍपल घेवन भायर येता आसा त्या मातयेंत कोणी बता मातयेंत पडटा ते पडले नंतर ते मस्त बेजार जाता आतां तरी एक ऍपल मेळ्ळें तूं मातयेंत येवन वायट जावन गेलें आतां आनी परतून राबचें गेलें सेकंड लायन आनीक व्हड अशें फर्स्ट लायनांत राबिले तिका मेळचें हें जालें आतां सेकंड पण घेवचें जाल्यार सेकंड लायन पण आनीक व्हड अशें कसं करचें म्हणून ती परतून थंय वता राबता ती ते तूं आयतान पळयता थंय ऍपल कमी जायत आसा ती लेखले की मागेर पर्यंत येवं पर्यंत ऍपल तूं खाल जाता हांव कसं करचें अशी आलोचना करत आसतना ती सोडिना ती लायनांत राबली किंवा ती अशी हे आलोचना करत आसतना तिगे लेगेन येता तेन्ना बरेच फल येवचे चाल जाता बरे नवीन ऍपल येवचे चाल जाता तेन्ना तूं आशिल्ला तूं व्हड ऍपल ते सांजचे दिता आनी सांगता ते ऍपल कित्याक पाडून घालपी म्हळ्यार ते ऍपल पयलेच कसं पाडून घालपी म्हळ्यार ऍपल भायरतुल्यान बरें आशिल्लें भितरतुल्यान कीड आशिल्लें ते तुका मेळचें नाका म्हण कितें हांव पाडून घाल्लें आनी पाडून घालून तुका दुसरे लायनान येवच तशें हांव केल्लें आनी तुका तो बरेच ऍपल दिता सांगून देवान त्या चलीक ते बरे ऍपल दिता अर्थात ते लोक म्हणटा आमगेलें काम पळय जावंक आशिल्लें तेन्ना जायना आमगेलें काम जावंक आशिल्लें तेन्ना जायना कित्याक जायना की म्हळ्यार कशी आवस बापूसू चेडवाक एक बरे ड्रेस काडून दिवपाक म्हणलें तागेले 50 रुपया मात्र आसा किंतु 50 रुपया बरे वस्त्र मेळना बरे वस्त्र जावंक कितले पयशे जावका 200 रुपये 300 रुपये जावका आतां म्हागेले कितले आसा 50 रुपये ते बापसून 50 रुपये ते खंयचे एक वस्त्र आनी दिलें तशें किंतु बापसू काय म्हण बापसू कसं म्हणना आसा की मागे चेडवाक बरे मेळका बरे वस्त्र घालता ताणें
बरे रितीर ताणे लोकांक मुखार उरका म्हणजे हे बापसूल विचार. त्यातून तो कसं करता 50 रुपयाचे 300 रुपये जाता तोपर्यंत तो वेट करता आणि 300 रुपये झाल्यानंतर त्याच्या डाक बरे वस्त्र काढून देता. म्हणजे हाऊस बापसूल म्हणजे कसं की म्हणजे चरडाक बरे वस्त्र काढून देता. तशी जी हाऊस बापसूल कशी म्हण नसा की चरडाक बरे वस्त्र काढून देता तशी जी जन्म दिल तसं हाऊस बापूस म्हणा आमले देऊ त्या देवाक माहिती होत असं की हांव जन्म दिल तसं ह्या चरडाक बरे फल मेळका म्हणून ना ताका थोडे वेळ प्रतीक्षा करता. थोडे वेळ प्रतीक्षा केले म्हणाली तो बरे फल तुमका दिता. तिथं तितले पेशन्स ना डॉक्टराले गेल्यार वेगेचे हांग मस्त डॉक्टर्स आसाची एसपीएम आसाची हाका अनुभव वयते जाले उरताले. आत्ते येता आत्ते तो ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ अशी सांगितलं. ಒಂದು इंजेक्शन ಕೊಡಿ म्हणजे ताका एक दिवस वेगेची वेट करत तसं समय ना ताका ताबडतोब जावं ऍट अ सेकंड ताका क्लियर जावं आरोग्याचे वेगळे तशी हल्ले भितर ताणे गुणमुख जावं म्हणून आम्ही हे करतात. किंतु देह प्रतिक्रियाच्या वेगेची एक समय घेता किंतु आम्ही त्या समय वेगेची देहाक आम्ही प्राप्त करून गेली ना. आता जो ना स्टेरॉइड्स घेतले आणि कसली घेतले घेऊन घे मुकले कर म्हणजे इतले आमगेले की इम्पेशन्स वाढत असा. जर आम्ही त्या देवाला तशी केलं म्हणजे जायत बाबा तुका आता बळ जावता घे. जर थोडे वेळ केलं म्हळ्यार तुका तो देव खंयचे योग्य असा ते पळोवन घेऊनची तुका अनुग्रह करता. तित वेळ पर्यंत आम्ही प्रतीक्षा करता थोडे कष्ट येता थोडेची आम्ही राखता राखील नंतर देव आमका अनुग्रह करता. अशी आमकां जर देवाचे भक्ती उरले अशी जर देवार विश्वास उरले कसली एक कारण असा की त्या निमित्तान मागेले कार्य विलंब जाता असा किंतु ते थोडे वर्ष जाल्यानंतर कळता की ते जाल्ले खरें. मे बी रामचंद्र प्रभू आज सांगता सा हांव तेन्ना भटकळ उपून सोडून रायचूर आयले निमित्तान म्हाका बरें जालें तो आज सांगता. बट रायचूर कष्ट जाताना तेन्ना तो सांगताना उपून जातून केन्ना तो रायचूरा गेलो आणि रायचुरान ते कष्ट भोगता आशिल्लो तेन्ना तो सांगना की रायचूर आयले म्हाका बरें जालें म्हणून. ते कष्ट घेवन ताका सुख केन्ना प्राप्त जालें तो थोडे वर्षानंतर म्हणजे आफ्टर 20-30 इयर्स जाल्यानंतर सांगता असा की हांव तेन्ना उपून सोडले बरें जालें त्या निमित्तान म्हाका बरें जाता आसा म्हणून आज सांगता. म्हणजे आफ्टर अ गॅप ऑफ 30-40 इयर्स म्हणजे एट दॅट पॉइंट एट दॅट मोमेंट तुमकां कळना की जावचें बरें की वायट की त्याच दिवसा कळना जावचें बरें बट त्या दिवसा कळना. मस्त वर्ष जाल्यानंतर केन्ना मागची पळयताची तेन्ना कळटा की जाली ह्या बऱ्याकची. त्यानेशीची आता हे आजच्या दिवसात प्रतिभा पुरस्कार मस्त लोकांक हांगा वितरण जाले. चौथू आता बरे एज्युकेशन घेता आसाची बरे मार्क्स घेता आसाची मुखार दिवसांत बरे स्कोप आसा. MBA करताले PGDM करताले MS करताले जर्मनी वताले अमेरिका वताले. किंतु हाऊस बापसूक आमी सांगचे इतलेच की चेडूवांक इतल्यानी तुम्ही एज्युकेशन दिताची किंतु केन्नाय तुम्ही ते चेडूवांक एक 6 महिने आध्यात्मिक शिक्षक पर्तगाळी वचका म्हणून केन्ना पण घालता. 1 वर्ष पर्तगाळी वच ते पुरुष सूक्त शिक थंय ना जाल्यार लक्ष्मी सूक्त शिक ते शिकून गेलो 1 वर्ष हे करून हांगा सालिग्राम पूज करता हे हट दवरिले नाचे फुल फ्रीडम दवरले फुल फ्रीडम आसा. संध्या म्हणल्यार कितें करता नो फ्रीडम म्हणजे ताका थंय फ्रीडम दिलें तू कर ना कर सकाळ कर रात्री कर आणि तू कर कसं करता कितें करता आमकां खबर ना. बट आमी थंय तितले स्ट्रिक्टनेस दवरली ना. तू कडे आमी लूज सोडत आसात फ्रीडम आमकां खबर आसा. आमी आनी पूर्वाश्रमांत आनी आसतना एक चूक केलें म्हळ्यार तूं व्हड जाता आशिल्लें ते हावसून बापसून सांगचे बापसून येवचे हे विशय घेवचे मस्तीतले हे जाता आशिल्लें 2 मार्कचे हे हेड जाता आशिल्लें. आज ते आजी तेन्ना आपूड जे पळय कितें आजी चेडणाक आपूड जे केल्यार
आज रडलं पुढे ताका मोबाईल मेळटा, थोडे रडलं पुढे ताका आता मोबाईल आहे. सो अशी इतला आमगेला मोग इतलं वाढत गेले की म्हणाली आम्ही त्या चरणान कसं नाही गेल्यार वेगळी आम्ही ताका प्रतिक्रिया करता आसत. पण पहिले काळात तू बापसूक सांगनाशी, बापसूक सांगचे कधी नाशे ती तो आज तो धैर्यान बापसूक सांगता आम्ही बहीण दे आम्ही बहीण दिसानी आराम सांगता. पहिले काळात तू एक आवसूक सांगता एक आणि कोणाक सांगा अशी फिरून 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 लास्ट ते बापसूले घेता कडे त्याची जबाबदारी तू घेऊ का म्हणून बापू सांगित नाही आहे का. सो मस्तीतले आहे असे पण आज ते सिस्टम दिसता. सो आज इतले फ्रीडम पुरो फ्रीडम असा स्पीच कितले फ्रीडम ते आम्ही लॅक घालना. आज मस्तीतले अनेक सामाजिक विषय मस्त वाढत असा ते आजच्या दिवसात नाका. सो अनेक वाढत असा आम्ही सांगच कसं की म्हणाले जर चौडूमांक तुम्ही त्या संस्कारांतून आध्यात्मिक विषयांपैकी चढ बोलवू दिले कशी तुम्ही ते लोकांना आम्ही केन्नाय सांगताची हाऊस बापूसू एज्युकेशनाला तांगेर तांगेर मध्ये झगडे जाता, हाऊस बापूल मध्ये झगडे जाता चल आराम असा हाऊस बापू तो इंजिनिअरिंग हे करता तो हे करता तो मागे बिझनेस पळयता हे तांगेर तांगेर चल कसं करता ताका होत ना बाप तो आम्ही तांका पळयत बसता. एक पण तशी जाले हाऊस बापूसू लढाई करत बसले की माझ्या चलो हे करता माझ्या चल्या ह्या शाळेत घालता ती ICSE म्हणता हो CBSE म्हणता आणि स्टेट म्हणता मस्तीतले तांगेर तांगेर इतली गलाट जाली की म्हळ्यार ते गौजी साईडचे नेबरचे लोकांक कळ्ळे की हांगेर घरांत तू कसली गौजी जाता आसा. इतली लढाई मारत गेले की ते सायडाचे लोक येऊन विचारले कसले तुम्ही लढाई मारत येता तुमगेला आवाज नाही पर्यंत ना मागीर पामून सांगतास की चल्याक ICSE घालता CBSE घालता कडे सांगता ना स्टेटान घालून हांव सांगता ह्या स्कुलान घालता म्हणटा ना हांव ह्या स्कुलान चड कैसा मुखार जावचे चडाक आमी सांगता आणि तर चड जन्मा काही ना चल्लो की चल्ली की हंगे आता प्लॅनिंग चालू झाले की चडाक आमी हांग घाले थंय घाले आणि अरे बाबा तू इतले ते चरडान एज्युकेशनाबद्दल काय पैसा खंयचे एज्युकेशन लौकिक एज्युकेशन CBSE ICSE स्टेट बोर्ड जाऊ का नाम म्हणण्याचे आम्ही नाम पण लास्ट कितलेही तुम्ही शिका तुम्ही फिजिक्स कितलेही रूल्स शिका न्यूटन्स लॉ शिका ना केमिस्ट्री तू कितलेही तुम्ही ते केमिकल रिएक्शन कसं शिका लास्ट तू गुडघास पूर्ण तुम्ही पळे आज कोणाक तरी विचारले गणित गुडघास असा कित्याक की म्हळ्यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाईफ मॅथमॅटिक्स इज अ पार्ट ऑफ लाईफ बट फिजिक्स केमिस्ट्री कसं नसते म्हळ्यार एक्झाम बरे बरे गुडघास उरता हांगा केमिकल रिएक्शन बॅलन्स करता ते फिजिक्स लॉ घेवका हे उठू कळता सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ हे ते उठूची CET बरेता उठू जेता उठू जाल नंतर आज जर तुमका विचारले की हागेले लॉ ऑफ मोशन सांग म्हळ्यार ते कसली आशिले अशी नाही आशिले तशी नाही आशिले बट परफेक्टली सांग म्हळ्यार सांगना बट मॅथ सांग म्हळ्यार तो सांगता बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. तुम्ही व्यवहाराच्या थंय लागता व्याज करा थंय लागता हॉस्पिटलाच्या थंय लागता. सो केलो एज्युकेशन कसं नसता ते पार्ट ऑफ लाईफ ना इट इज जस्ट फॉर अ नॉलेज आणि एक्झाम भरले मार्क्स घेतले वॅनिश झाले तितलेच बाकी केलो एज्युकेशन असा इट इज पार्ट ऑफ लाईफ. आता त्याचे बेस्ट एक्झाम्पल त्याची म्हणाली आमगे आध्यात्मिक शिक्षण जर सहा असताना स्तोत्र पाठ शिकले 60 वर्ष म्हणता वेगळं म्हणता होत असतो बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. तो 8 वर्षांनी पूज चाल केलो 60 वर्षां वेगळे पूज करता असा बिकॉज पार्ट ऑफ लाईफ. तागेले ते एक अंग जाऊन गेल बसेल असा प्रति दिवस पूज करते प्रति दिवस जप करचे हे एक अंग जाऊन गेल बसेल ह्या सोडून उचक जायना बट बाकी एज्युकेशन त्या संदर्भात आहे ग्रामर केनी घेऊन बसतो तो वॉवेल आहे काही घेऊन बसतो तो ताका तो विचारले सफिक्स कसं नाही प्रिफिक्स कसं नाही कंजंक्शन म्हणे कसं नाही प्रपोजिशन म्हणे कसं नाही काही होत ना काही सांग ना तो
उलयता इंग्लिश उलयता बट ते तूं सांग म्हळ्यार वोकॅब्युलरी सांग सुपरलेटिव्ह डिग्री हे डिग्री ते डिग्री म्हळ्यार हे गोत ना तुमच्या विचार म्हणटा बट वेर विचार सांग तुका तशी जी आध्यात्मिक शिक्षण आस पळय इट इज अ पार्ट ऑफ लायफ ते तुम्ही कसं शिकता पळय त्याची तुमगे जीवनात परतून रिपीट 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 येता उरता बट मोस्ट ऑफ द पीपल कोण फिजिक्स शिकता ताका ते लॉ ऑफ मोशन हे ते लागता बट केलो लोक इंजिनियर जाताची ना बीकॉम जाताची हे केलो लोकांक थोडे मात्र लागता बाकी उडची वॅनिश जाता आता हांगा कोणाक तरी विचारले हांगा कोणाक तरी इतलो पर्सेंटेज सांगता न्ही 96 98 घेतल्या तुमगेले 5th स्टँडर्डाचे पर्सेंटेज कितले सांग करेक्ट पर्सेंटेज सांग 6th स्टँडर्डाचे कितले 7th स्टँडर्डाचे पण उडकास जवळ घेतली ना तुम्ही केलं सांगता तुमका उडकास ना जर 6th तुम्ही 98 घेतले तुमका उडकास असले 7th घेतले उडकास असले मे बी 95 की 96 मे बी ताका ते आनी कशी निश्चय ना मे बी म्हणून तो सांगता म्हणजे आमका आम्ही घेतील मार्क्स थोडे वर्ष झाल्यानंतर आमका उडकास उरना किंतु आम्ही ते मार्क्सा किती धावत होता किती म्हणाले उठलो धावत तसाची उठलो कामत तसा 98% मार्क्स दिले मात्र एसटीएम कॉलेज म्हणता 95 असेल तर बीजे प्रॉब्लेम बसता पडता सो एव्हरीबॉडी नोज की जर जाऊ का तर अशी करा ना जर तशी करा सो त्यातून सांगलाय की तुमको गोष्ट का की किती करतासा कसले करतासा हे हाचे अर्थ होत ना जाल्यार आम कसले केल्यार काही प्रयोजना घ्या तेनेशी जी है शिक्षणा बद्दल जाल्यार आध्यात्मिक विषयान सांगता जाल्यार खाली रामाल मंत्र आता जानेवारी 22 तारखेला आमगेलो राम प्रभू श्री रामचंद्र देव राम लल्ला तागेले प्रतिष्ठा अयोध्येंतू भव्य राम मंदिरांत घडचसा आता ऑलरेडी जी आम्ही सर्व ही शाखा मठाक आज्ञापत्र बरेल आसा की तुमगे म्हणजे आमगेले शाखा मठांतू कसले तरी एक रामालय संकीर्तन की हवन की भजन की कसन जाऊ का भजन की कसले तरी एक तुम्ही कर काम घेऊन आम्ही ऑलरेडी जी आज्ञापत्र पेटून दिला आसा आमगे शाखा मठात हांग तुला कसं सांगचे आम्ही इच पावता की म्हळ्यार की एक राम तागे त्याला नाम स्मरण केलं म्हणाले इवन शत्रु कोयकेची विजय प्राप्त जाता शत्रु कोयके विजय प्राप्त जाता त्या गोष्टी म्हळ्यार तुमका गोत आसा की राम सेतू हे केल्या म्हणून तुमका गोत आसा आता राम एक अशी एक स्टोरी आहे 100% तशी आसा म्हणून नाही एक काल्पनिक पैकी उलयता अशी एक म्हणटाची की राम केन्ना सेतू हे करत आशिल्लो सेतू हे करता म्हळ्यार फातोर आनी घालत आशिल्ले सो ते फातोर घालून कसं जाता आशिल्लें ते फ्लोट जाता आशिल्लें पावता आशिल्लें ते समुद्रांत फ्लोट जाता आशिल्लें आता कोण पळयले रावणान राक्षसान पळयले रावणान राक्षसान पळोवन कसं सांगले ह्या वचून रावणाक सांगले की रामाले सैन्य अशी की म्हळ्यार ताणे फातोर घालून फातोर वयकेची फ्लोट जाता आसा पावता आसा आणि ताणे तशी मार्ग करून घेऊन श्रीलंका येता आसाची म्हणून कडे कसं जालें हे उठू पळोवन घेऊन आमगे लोक भयभीत जाले आमगे राक्षस उठू म्हणून कसं पाव बरं सुटताले रामाले की ताण उडेल फातोर उदकांत फ्लोट जाता आसा म्हळ्यार तागेली कसली एक दिव्य शक्ती आसा त्या उठू दिव्य शक्ती पळोवन घेऊन आमगे राक्षस थोडे कसं एक कॉन्फिडन्स लेवल आसा थोडे कमी जाले पण हांव कसं करता तुम्ही वेगळ्याच कसं करा तू वेगळ्याच कसं तरी केलं म्हळ्यार आमगे राक्षस लोकांक कॉन्फिडन्स येता हे आमगे रायाक पळय आमगे रावणाक पळयच असल शक्ती आसा दिव्य शक्ती आसा त्याने म्हणतात आमगे लोकांक पळय उत्साह येता तांगेले पळोवन घेऊन आमगे लोकांक उत्साह कमी जाता आता आमगे रायाक पळय असल शक्ती आसा म्हणून उठलो का ते सांगता न्ही केलो पंता तुमगे घरान तुजी ताका जर ताण दाखयले पावर दाखयले तुम्ही वैकी थोडे पावर दाखयले म्हळ्यार तो काय जाता ना तर तुमका एक मन कमी पण दिसता तागेले अरे मारे तो अशी म्हणून तशी रावणान सांग आत नाका रात्री करा म्हणून कित्याक म्हळ्यार राक्षसांक रात्री पावर चढ तर तुमकां कसं म्हणा रात्री करा आता तो आलोचन केला कसं करता गोत आसा हांव धर्मणा गुडचेची रावणा गोत आसा
की हांव जाल्यार मुठचेच आतां कसं करचें तांगेले पराजय स्वीकार करचे जायना जर होची पराजय जाली म्हळ्यार राक्षस गण ताका साथ दिना कित्याक म्हण आमगेलो किंग कसं आसा राय तोची निशक्ती आसा ताका शक्ती ना आनी आमी कसं करचे तांगेले तांगेले पळय दिव्य शक्ती आनी आमगेले काही शक्ती ना आमी कसं करचे म्हणून पहिलेच उत्साह कमी जाता युद्ध वेगळे जायना रावणान कसं केलें की म्हळ्यार तो गेलो आनी वचून मोठ्या लोकांक दाखोवन गेलो फातर घेतले फातर घेवन गेलो ताणें काय केलें समुद्रान फुडें ते फ्लोट करचे लागले फ्लोट करचे लागले खरेची तुम्ही लेखताले सॉन्ग कसकी माय घेऊन कसकी उलयत आसा फ्लोट करचे लागले खरेच फ्लोट करचे लागले कडेली मंडोदरी म्हळ्यार तिगेली बायल मंडोदरी रावणान बायल भानुमती तिका विचारलें की कशी तुमगेले कसं शक्ती ना म्हणून म्हाका गोत आसा हें कशी जालें आनी रावणाक गोत आसा की मागीर बायलेक हांव हें करचें जायना म्हणजे ती तितलें हुशार आसा रावणाक बायलेक कशें कमीच न्ही तिका गोत आसा की रावणाक हें सामर्थ्य ना म्हणून ती विचारलें तेन्ना रावण सांगता हय म्हागेलें तें सामर्थ ना तर कशी केलें हांव कसं केलें की म्हळ्यार फातर घेताना फातराक सांगलें तुका रामाचेर श्रद्धा आसता रामा नांवाचेर तूं फ्लोट जावपा म्हणून हांव सांगलें ताचे निमित्तान ते फातर फ्लोट जावचे लागले म्हणून सांगलें म्हळ्यार फातर वयल्याची रामा नांवाक फ्लोट जाता शत्रून सांगल्यार वयल्याची फ्लोट जाता म्हळ्यार एक राम नामाक इतल जर शत्रू जावन गेले त्या रावणाक वयल्याची त्या फातरा सांगून गेलो फातर फ्लोट करचे जाता म्हळ्यार तुम्ही सर्वही भक्तगण रामाला नाव घेतली तुमकां तो विजयश्री हाण दिवचे जायना की म्हणून तुम्ही आलोचन केल्यार तुमकां कोण नाही त्याच कोण आता येवचे जानेवारी 22 तारीख 22/1/2024 आईची तुलना लागी एक त्या दिवस उरले आम्ही त्यांनाही सांगतात की रामाक त्या अक्षर त्रयोदशाक्षर म्हणून घेऊन आम्ही हे करतात श्रीराम जय राम जय जय राम त्रयोदशाक्षर अशी म्हणतात सो आमगेले एक विचार आसले ते तुमगेले प्रस्तुत करताचे की 22/01/2024 त्या दिवस आमगेले प्रभु रामचंद्र देवालय अयोध्यांतू तेगेले प्राण प्रतिष्ठा घडचसा ब्रह्मकलश महोत्सव इत्यादी घडचसा तशें आसतना आमगेले शाखा मठाक आमी सांगून जाल्लो आसा समाज बांधव आमी कसं सांगयता कसं एक उपदेश करेत म्हणून अशें आलोचन आमचे कडेन दिसलें की ते संख्येक ते डेटाची देवान सांगून दिल्लो आसा कसं सांगून दिल्लो आसा 22 डेट 01 महिने 2024 01 कसं करता की म्हळ्यार 01 अर्थात एक फॅमिली एक कुटुंबाने वन फॅमिली त्यांनी 22 दिव लावला 22 तारीखाक एक कुटुंबाच्यानी 22 दिव लावला आणि 2024 म्हळ्यार 2024 राम नाम जप करता वन फॅमिली 22 दीप 2024 जप राम नाम जप त्या फॅमिलीन तू म्हळ्यार केलो लोक विभक्त कुटुंब अविभक्त कुटुंब ते एक घरांत एक तुम्ही कशी तशी तुम्ही हे करचे जाता किंतु एक कुटुंबान एक व्यक्तीक सांगताना एक कुटुंबान 4 लोक उरताले 5 लोक उरताले 6 लोक उरताले 10 लोक उरताले 2 लोक उरताले सो एक फॅमिली 22 दीप आणि 2024 राम नाम जप करची तशी जावपाक आमगेली अपेक्षा त्याने have to add केले 2 + 2 केले 4 आले कडे 2024 up to add केले 8 आले इट इज अ मल्टिपल ऑफ 4 झाले सो फुल तुम्ही 22 + 1 23 23 + 2 25 25 + 2 27 27 + 4 31 3 + 1 आणि 4 आहे सो त्यातून 4 विषय तुम्ही करता एक तर 2 विषय सांगले एक विषय कसं की म्हळ्यार 22 दीप लावता कित्याक की म्हळ्यार 22 तारीखाची राम प्रतिष्ठा करता आसा
कोणाक मेळना तसले संदर्भ सर्व लोकांक प्राप्त जाता कोणाक मेळना असले एक अवकाश मस्त लोकांक त्याग केले मस्त लोकांक खटापटी केले किंतु रामाल प्रतिष्ठित जावं तसं भाग्य आमक मेळ्ळा आसा तुमक मेळ्ळा आसा सो हाचे केन्नाय उडगा सुका म्हणटा तरी 22 दीप लावचे एक कार्य जाले दुसरे कार्य जप जाले 2024 जप जावका म्हणे तिसरे कार्य कसं की म्हळ्यारी त्या दिवसू खंय भायर खाय नाशी कसले भायर खाय नाशीची आणि राम प्रतिष्ठा घडचकिंता पहिले रामलल्ला प्रतिष्ठा जावचकिंता पहिले कोणेही लेपाची जावो खरकट खाय नाशी उरका कसल्याची उताकी फळ की बाकी कसले खाय पण लेपाची जावो खरकट कसले खाय नाशीची रामाक नैवेद्य दाखवून त्या दिवसात जेवण रामाले नैवेद्य तुम्ही भक्षण करता अन्न नैवेद्य रामाक दाखवूनच तुम्ही भक्षण करता त्या दिवस काही बाहेर खायला शिकता आम्ही हॉटेलात मार करत तसे नाही पण त्या दिवस एक दिवस 22 तारीख राम के नाम एक दिन राम के नाम हे जर विश्वास तुम्ही दवर घेतले त्या दिवस कसं येता कुठून रामाबद्दल चिंतन एक दिवस खाली एक दिवस रामा किती आम्ही सॅक्रिफाइस खाली एक दिवस 22 तारीख मात्र आमच्या रामा किती आम्ही एक अवकाश करून घेतो का बाकी दिवस करू का पण त्या दिवस अत्यंत महत्वाचा दिवस असे निमित्तानं लोकांची बाहेर खाण्याची परान्न स्वीकारण्याची घरातूनच तुम्ही कसं करतात गोडशी की कसं करतात त्या पहिले रामाक दाखवू का रामा नैवेद्य कोण झालेल्याची सर्व लोकांना अन्न भक्षण करका म्हणे एक संकल्प दबर केलेला हे तिसरे कार्य चौथेचे कार्य कसं की म्हणाली आम्ही मस्त कार्य किती रस घेतात आमगे स्वतःचे कसं बर्थडे किती नाचे फंक्शन किती आणि किती त्या दिवस एक दिवस रामा किती एक अवकाश घेऊन गेले अवकाश रज म्हणतात त्याला रजा हाफ डे त्याला हाफ कशी जातात तशी त्या तुम्ही अवकाश घेऊन त्या दिवशी एक दिवस रामा किती मागे संपूर्ण कसं नाही आयुष्याचा त्या रामा किती अर्थात सिंपल आम्ही सांगतो कसं की म्हणाली 22 तारखेचे पहिले 21 तारखेच्या निमित्ताची आम्ही इथे 4 विषय ड्रीम राम थिंक राम प्रे राम टॉक राम हे 4 कार्य जावका ड्रीम राम केन्ना 21 तारखा रात्री राम उडगा सेवका स्वप्नांतू राम उडगा सेवका 22 तारखा सकाळी ते ड्रीमांतू त्या स्वप्नांतू राम आयल म्हण किती थिंक करता ड्रीम राम थिंक राम आणि देव मागेल स्वप्नांत आयल म्हण किती देवाक प्रे करता प्रे राम आणि देवाक प्रे कोण झाल्यानंतर उट्टू लोकांना वताना कसं नाही फर्स्ट शब्द काढताना पहिले जय श्री राम म्हणता तदनंतर हाय हॅलो ह्या उठून कडे करते